with this retreat. But this is not really the end of this retreat. But it is just starting now as you all step out. Thank you, Jesus, for every written word. Thank you, Lord, for you gave your Son, Jesus, who's come to give us life and life in all fullness. We don't lack in any area of our life, Lord. Only thing we have to believe. Your word says, where 2 or 3 are gathered, you're there in our midst. Yes, Lord. We thank you and we praise you, Lord, for every spiritual blessing that you have blessed us with. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Take complete control of this session. Holy Spirit, every word that comes out of my mouth will be your word, Lord. Nothing is of mine, Lord. Take complete control and make this teaching very simple and easy to understand. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. So, सगळीं खुशाल? घरा वयता म्हणून? कित्याक? Sister, you're happy that you're going home? Yes. Sister Fatima, you're happy? Going home? Going with joy. Praise God. So now it is the right time for the test. As you all step out of this place, there will be various of trials. Various of trials. खूब आमच्या जिवितान अहें परीक्षा येतली. पूण जो संतोष घेवन तुमी हिंगासरली भायर सरतात त्याच संतोषान आमी कंटिन्यू करूंक जाय. कंटिन्यू करूंक जाय न्हू? ह्या 4 दिसांकूच. आनी येतलीत आं टेस्ट येतलीत. ती टेस्ट येयना आमकां. थोडे जायते जाणां म्हणटात न्हू टेस्ट येता देवाक आमी लागीं येवपाक. देव आमचे लागीं सदांच आहा. पूण आमीच पयस वयता. आनी ते पयले सुवातेर ती टेस्ट, ते ट्रायल्स, ते दुयेंस पिडा देवा कडसून येयना. देवा कडसून येयना. देवाचें राज जावन आसा उजवाडाचें. जरी तर देवाचें राज उजवाडाचें जाल्यार काळोखाच्यो वस्तू आनीक जागो ना न्हू. प्रेज गॉड. आतां ह्या रुमान तर फूल काळोख आहा. ओके? आनी आमकां उजवाड जाय. आमी कितें करूंक जाय? लायट पेटोवंक जाय न्हू. पूण तुका खबर आसूंक जाय न्हू खंयची लायट स्विच. जायत्यो स्विच आहा पळय बोर्डार. फॅनाची आहा, फाटली बॅक स्टेज आहा, सायडीच्यो आहा, त्या सायडीच्यो आहा. सो ह्याच रुमाची खंयची ती कळोंक जाय न्हू. तेच भाशेन देवाचें उतर. आमकां कशें आमी मानून घेवंक जाय, देवाचें उतर कशें उलोवंक जाय, तें सगळें पवित्र पुस्तकान आहा. प्रेज गॉड. आनी सकाळीं आमी देवाचें उतर उच्चारलां न्हू. सगळ्यां कडेन वायट बुकलेट आहा. सगळीं घरा घेवन वयतात. प्रेज गॉड. हें जावन आसा हथियार. दीस इज द वेपन. बायबल व्हरपाक मातसो व्हडलो जाता न्हू खंय वयता थंय. ही बुकलेट बॅगान जाता, पॉकेटान जाता, पसीन जाता. पसीन जाता म्हळ्यार पसीन जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू जातात. मेकअप सेट, फावंडेशन, ताका आमकां सगल्याक जागो आहा. पूण ही कितली बारीक आहा न्हू. स्लीम एंड ट्रीम आहा ती पळय. प्रेज गॉड. सो ही बुकलेट बॅगान दवरूंक न्हू, पूण उकडून ती वाचपाक, तेजेर नियाळ करपाक. आनी हितून सगळें पवित्र पुस्तकांतलेंच उतर आहा. इन दीस बुकलेट all the scriptures are given in a prayer form. It is not a prayer. ते आमी मागण्याचे भाशेन घातलां. कित्याक सोजमणी मेळपाक आमकां इजी जावपाक जाय. पयलेंच प्रेयर कसलें आहा हितून? ना. वॉट इज द टायटल? नो. अमंग द 5. फियर एंड वरी. फियर येता न्हू आमकां? कोणाक येना फियर? आतवयर घालात. कोणाक फियर येना, कोणाक भिरांत येना. एनीबडी इज देर?
येना ब्रदर? सो ते जे हा पयली 18वी पेज 16वी पेज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते एक तरी आमी बायहार्ट करपाक जाय आनी म्हणत रावपाक जाय. प्रेज गॉड. हेजेर तर आमी आमचें दान मन घातलें न्हू, आनी बायबल पासून बायबल उकडूंक जाय आं, पूण कोण स्टार्ट करता पळय तांकां म्हणटा हांव, हितून सुरवात करात ह्या बुकान. 16 पेज ऑनवर्ड्स. आतांची पेज म्हाका दिसता डिफरंट आहा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 6. ओल्ड बुक वॉज 16. Praise God. So we are used to this old book. This is new print. So पळय ह्या बुकाची पासून नवसडणी जाता. ते बुकाक पळय आमी एवरी टायम चेंज करता न्हू, तो हें आमचें जिवीत. दुसऱ्यो वस्तू आमी चेंज करता संवसारी न्हू. आमकां दुसरी गाडी जाय, घर मातशें चेंजीस करूंक जाय, पूण आमचें जिविताचें कितें? वॉट अबावट आवर लायफ? तेजी नवसोडणी, तेजी बोलदवणी जाय न्हू. मोबायल फोन्स कसले कसले न्यू मार्केटान येतात ते जाय न्हू आमकां. देवाचें उतर पूण चेंज जायना. तें तोहेंच रावलां आपल्याक वेंगोन घेतलें काय म्हणून. आपल्या लागीं येतले हें उतर शिकतले देव रावला. देव आमकां रावप म्हळ्यार केदें व्हडलें भाग न्हू. न्हू? पूण मोबायल बी कितें करचो पडटा? घेतलो अरे एडवर्टीजमेंट पयलो येता न्हू मार्केटान. कसलो मोबायल लॉन्च जावपाचो आहा, तेजो एडवर्टीजमेंट कितलो आसता? खूब न्हू. आनी फिचर्स बी सारके आत्तून पत्तून दाखयतात न्हू. हें जाता ह्या मोबायलार, इतलें मेमरी कार्ड, तेजी कॅपेसिटी इतली आहा, सगळें सांगता न्हू. पूण देवाच्या उतराक कितली आहा? प्रेज गॉड. सो आतां आमी जेन्ना हो आमचो निमाणो दिसूय म्हणची ना हांव, ही आमची सुरवात. हिंगासोर आमचें सगळें चालू जाता आयच्या दिसाक. कित्याक आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हिंगासून भायर सरून वयतलीं, दॅट इज द रियल टेस्ट वेटींग. जें कितें शिकलें आमी ह्या 4 दिसांक, तें आमकां एक टायम येतलो, टेस्टींग टायम. जरी तर ती टेस्ट आमी फेल जाली जाल्यार मागीर कितें? परतून फुडल्या म्हयन्यान येवया, नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान येवया. पापा येता न्हू. प्रेज गॉड. तो हें रावचें न्हू आमी. सुरवात करया. एक आमचो पावणो आमी घेवया, आमचो एक स्टेप. हें उतर शिकोवंक, हें उतर वाचूंक, तेजेर नियाळ करूंक. कितलीं जाणां वाचतात ही बुकलेट सकाळची उठोन? प्रेज गॉड. सो सगळ्यांनी वाचूंक जाय, सगळ्यांनी नियाळ करूंक जाय हेजेर. ब्रदर यू कॅन अंडरस्टँड न्हू कोंकणी? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक आमी संवय कोत्ता न्हू, ती संवय जाता. आतां ह्या 4 दिसांक आमी पयलेच दिसा सांगलेलें न्हू, हिंगोर येवन आमचें अनॉयंटींग आसतलें, प्रेयींग इन टंग्स आसतलें, एकामेकाक रावचें न्हू. सुरवात करया. जालें न्हू. 4थ्या दिसा सारकी परफेक्ट न्हू सगळीं येवन बसतालीं, सांगपाची गरज ना. तेच भाशेन आतां ही पळय प्रॅक्टीस तुमी ह्या 4 दिसांक केल्या, ती तुमी कंटिन्यू करपाक जाय. त्या दिसा आमी शिकतालीं न्हू, सिस्टर म्हणटाली कन्सिस्टन्सी इज द की. तूं कंटिन्यू करिनाय, तूं कन्सिस्टंट नाय जाल्यार मागीर वादळ हें येतलेंच, मोड येतलेंच. पूण तूं कितलें थीर आहा देवाच्या उतराचेर. प्रेज गॉड. सो ह्या बुकाचेर तरी आमी सुरवात करुया. आनी आमी येता तितल्याय लोकांक पयलें विचारता, हो बूक आहा तुज्या कडेन? हेजेरसून सुरवात करूंक एक स्क्रिप्चर घेयात. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सेटन, सिकनस, सीन, कर्स, वायरस हॅज नो पावर, नो प्लेस इन मी. इतलेंच म्हणत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक स्टार्ट वीथ 1 स्क्रिप्चर. मागीर तुका आनीक बूक लागतली. फुडलो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा तो हें करून करून दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा आनीक घेयात. आनी मागीर तो ही करून एक संवय जाता वाचूंक, नियाळ करूंक. आतां कितले आमकां आयकता न्हू, कितलो लोक आहा न्हू हॉस्पिटलान, आहा न्हू.
तो लोक आसपाक कारण कितें? आतां ह्याच विकान खूब आयकोंक येता न्हू, रिपोर्ट सगळो संवसारी रिपोर्ट, दोतोराचो रिपोर्ट येता न्हू आयकोंक, ब्लड टेस्ट कर आनी कितें कर. पूण हें हतियार आसलें जाल्यार कितलें बरें जाता आसलें न्हू. हांव म्हणना दोतोराशी वचनाकान, कोणाक भावार्थ ना त्या मनशाक वचोंक जाय, पूण भावार्थ आमी तो वाडोवंक जाय दिसा दिसपोटी ते उतराचेर नियाळ करून. कित्याक आमी शिकल्या न्हू ह्या 4 दिसांक भावार्थ कसो येता? हियरींग एंड हियरींग. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ येता. सो एकदां आयकल्यार पुरो ना. तेच भशेन आतां तुमी हे 4 दीस हिंगर सारल्या, दॅट इज नॉट इनफ. इफ यू ऑल वॉन्ट टू कंटिन्यू दीस जर्नी, यू ऑल हॅव टू बी कन्सिस्टंट. कंटिन्यू करपाक जाय. त्या उतराचेर पातयोन रावपाक जाय. एक स्टेप घेवंकूच जाय आमी. आनी ते आमी घेवपाक खंय घेतलीं? ह्यो ज्यो ट्रायल्स येता न्हू तेन्ना. टेस्टींग इज देर. पूण आमी म्हणटात कितें, आतां हांव रितीराक वचोन येयलां न्हू, सगळें बरेंपण आसतलें म्हाज्या जिवितान. नो ट्रायल्स, कांय टेस्टींग ना. प्रेज गॉड. पूण तोहें ना न्हू. जो मेरेन आमी ह्या कुडींत आहात तें सगळें येतलेंच. आमी शिकल्यान न्हू, आमचो आत्मो सदांकाल तोखता. आनी त्या आत्म्यांक खाण कितें? देवाचें उतर. सो हें उतरूच तर आमी घेतलें दिसा दिसपोटी, जाल्यार आमचो आत्मो घट जातलो. आमी जेयतात न्हू टायम टू टायम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, नायट डिनर, इन बिटवीन बिफोर द डिनर सूप ऑर समथींग. 10 11 तिजान पेज कोण आदली आहात? आतां कोण खायना. आमी खातालीं आमच्या भुरगेपणार. आतांची भुरगीं जेयतात पेज बी, तांकां नाका. कित्याक तांकां खबर ना. आतां फास्ट फूड न्हू, स्विगी, ऑर्डर मारली येयले घरा. बेटर झोमॅटो सारकें पावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ते पळय आमकां पळय संवसारी कितें विचारल्यार पाट आन्सर्स. काल ब्रदरूय म्हणटालो न्हू, ब्रदर जेन्ना शिकयतालो तेन्ना, काल इवनिंग सेशन घेतलेलें त्या ब्रदरीन, संवसाराचें कितें विचारल्यार सगळी नॉलेज आहा आमकां. पूण देवाच्या उतराची आहा, पूण आमी कितें करता? ताका स्टॉप घालता. आमकां जें कितें मेवलां तेजेर बंदी उडयतात. पुरो आनी कित्याक जाय देवाचें उतर? प्रेज गॉड. सो जशी आमी आमच्या बुकेक रावना, कुडीची बूक, आमची फिजिकल बूक जी आमकां लागता ताका आमी रावनात न्हू, ते भाशेन आत्म्याकूय आमच्या जेवण जाय. तें जेवण म्हणल्यार देवाचें उतर. पूण आत्मो कांय रडना. आमच्या पोटान सारके कावळे रडटात न्हू, भूक लागतकूच जायना आमकां. आवय पावस येयलो म्हणटात आमी, बुकेचो पावस. थँक्यू जीसस न्हू म्हणनात? हांव म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पळय हांव म्हणटा, केन्ना मातशी लेट बी जाय, बुकेचो पावस येयला. येता न्हू, भूक लागता न्हू. प्रेज गॉड. पूण आत्मो म्हणटा तो, आत्मो रावता आशेन. तो एक जाप काडिना. तो रावता. तुमी केन्ना तें जेवण घेतल्यात, केन्ना खातल्यात. बुफे तर ओपनूच आहा. बुफे म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक. हॉटेलान वयतकूच आमी बरें न्हू चूज करतात, कितें खातली आयज. पूण हॉटेलाचो मेनू आनी स्वर्गीच्या राजाचो मेनून खूब डिफरन्स आहा. स्वर्गीच्या राजाचो मेनू कितें? आमचें पवित्र पुस्तक. The menu of the heavenly kingdom is the Holy Bible. But the menu of the hotel is far different from this menu. मेनून आमी जेन्ना रेस्टॉरंटान वयतात जेवपाक बी, मेनून दाखयता. केन्ना केन्ना ते ना म्हणटा न्हू वेटर, नॉट अवेलेबल म्हणटा न्हू. पूण पवित्र पुस्तकान तहें ना.
आनी तेंचे लिमिटेड आयटम्स अमकेच आसता न्हू पळय डिफरंट रेस्टॉरंटान डिफरंट मेनू अकॉर्डिंग टू द पीपल. आतां उडपी रेस्टॉरंटान सगळे वेज, ओके, प्युअर वेज, प्रेज गॉड. आनी गोवन रेस्टॉरंटान सगळे ऑथेंटीक गोवन फूड, ओके. ईच रेस्टॉरंट हॅज इट्स ओन स्पेशालिटी. आनी आमी त्या प्रमाणे आमकां कितें लायक त्या प्रमाणे आमी जेवंक वयतात न्हू. म्हाका तर वेज लायक ना, हांव वेज जेवंक वयतलें ना. ह्या ब्रदरीक आमच्या वेज लायक, तो वेजूच जेयतलो न्हू. प्रेज गॉड. एकल्याचो गोस्त. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आमच्या गोस्ता प्रमाणे आमी आमच्या पोटाचें कोत्तात. बट वॉट अबावट आर स्पिरीट, आमच्या आत्म्याचें कितें. आनी पवित्र पुस्तकान सारको सगलो मेनू आहा. आनी देव केन्नाच तो ना म्हणना, नॉट अवेलेबल म्हणना. एवरीथींग इज देर. बट वी डोंट हॅव टायम टू एंटर इंटू दॅट रेस्टॉरंट. वी हॅव टायम टू गो टू ऑल द रेस्टॉरंट्स विथ सॅटिस्फाय आवर स्टमक. आमकां टायम आहा बरो. आमची भूक जी लागता आमकां पोटाक त्या प्रमाणे चॉयस करपाक. खंयच्या रेस्टॉरंटान या, कितें खावया. आनी जेन्ना आमी ऑर्डर दितात त्या रेस्टॉरंटान, आमी वेटराक परतून आपयतात. आमी उबी रावन ताका पळयतात, हूंय पळयतात केन्ना येतलो काय म्हाजी ऑर्डर. सपोज आतां चिकन काफ्रियल दिला, तर आमी वेटराक परतून विचारतात, म्हाजी ऑर्डर हूंय, म्हाजी ऑर्डर हूंय. जाल्यार देवाच्या राज्यान कित्याक जेन्ना आमी तें उतर एक बासावणी घेवन आमी ती म्हणटात, आमकां पेशंटली रावपाक कित्याक जायना. कित्याक आमकां एक संय जाल्ली आहा न्हू संवसारी. इन्स्टंट घरान जेवण ना जाल्यार 2 मिनट्स मॅगी करतात न्हू आमी. इन्स्टंट न्हू तें. टायमूय सेव, पयशेय मोडूंक नाका चड सवाय. पूण तें बरें हेल्थाक. No, but we don't realize that. Same way, we are so much into these worldly things which are affecting our spiritual life. We have to get rid of it. And we cannot get rid of it by our own self. Self-effort will not work there. It's only the word. It's only the presence of God. Because every mountain melts like wax in the presence of God. Amen. आमकां जी कितें सोयी जाल्ली आहा आमच्या जिवितान, तें उतरूच ती सोयी मोडूंक तेका ताक आहा. आनी कितेंच न्हू. जायते फावटी आमी रितीराक येता, आमी घरा वयता आनी आमच्या गोच्च्यांक शिकोवंक सोदता न्हू. सिस्टरीन त्या दिसा बरें सांगलां, आपूण खंयी फेल जाली, पूण पयलो ही आमी चेंज करपाक जाय. आवर ओन सेल्फ. आनी जेन्ना आमी तो चेंज कोत्ता न्हू, आतां ते सिस्टर सांगताली हांवें आयकलां, आमी संतोश भरीत आमकां ती जॉय आसता एक कोणाक तरी उतर दिवंक. पूण तशें जायना तें. पयलें तें उतर घेवन आमच्या जिवितान आमी लावन घेवपाक जाय. तें उतर आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालपाक जाय. आनी केन्ना घालतलीं आमी? जेन्ना सिट्युएशन येता, त्रास येता, सिकनस येता तेन्ना. पूण आमी तेन्ना कितें करता? आमचो फोकस आख्खो दान मन आमचें फकत दोतोराच्या रिपोर्टाचेर. दोतोराचो रिपोर्ट रॉंग न्हू, तो फॅक्ट. आनी फॅक्ट सदांच चेंज जाता. पूण देवाचें उतर चेंज जायना. इट्स द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर. प्रेज गॉड. हिब्रूजान म्हणटा, हिब्रूज 13:8. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. देवाचें उतर सदां काल सेम.
ते फकत ह्या प्रिचराक वर्क जाता, त्या ब्रदरीक वर्क जाता, म्हाका जायना, तसलें कांयच ना देवाच्या उतरान. तें उतर सेम सगल्यांक. इट्स नॉट अ पार्शल. ते फावोर कोणाक करिना, ते सगल्यांक सेम. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें म्हणटा हिंगासर? जीसस द अनॉयंटेड वन इज ऑलवेज, ऑलवेज म्हणटा or sometimes? Sometimes, no? Always the same. Yesterday, today and forever. So देवाचें उतर सेम सदांकाल. Praise God. Thank you, Jesus. आनी तें सारकें माखलेलें उतर, अनॉयंटेड. आनी तें उतर जावन आसा जेजूत. जेजू जावन आसा उतर, न्हू? पवित्र पुस्तकान आमकां जेजू कहो मेवता तेज्या उतरा उद्देशी. आनी तेच उतराची आमी गजाल करता. जीसस द अनॉयंटेड वन इज ऑलवेज, ऑलवेज. समटायम्स म्हटलां, मागीर आमी इतली निराशी कित्याक जातात? तें उतर सदांच. येस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर. सदांकाल तें उतर तेंच उत्तेलें. पूण आमी इतली घुस्पतात कित्याक आमच्या जिवितान? जेन्ना दुयेंस येता, तो रिपोर्ट घेवन आमी इतलीं घुस्पल्लीं आसतात. आनी आमकां बरी भलायकी दिल्या, सगळें जेजून केलां म्हूण आमकां खंयच्याच उतरान कळटा? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणटा, न्हू? 1 Peter 2:24. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना आमकां दोतोराचो रिपोर्ट गावता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? त्याच उतराचेर थीर रावपाक जाय. तेच्या भयणीन टेस्टिमनी सांगल्या न्हू आपल्या बेबीची. कोहें दोतोरान सांगलेलें सोनोग्राफी करची पडटली, अल्ट्रासावंड करचें पडटलें. पूण तेणें कितें केलें? कॅन्सील. सो आमकां ती अथॉरिटी दिल्या कॅन्सील करपाक, तें उतर क्रॉस मारपाक. प्रेज गॉड. पूण तें उतर आमी पेन्सील घेवन क्रॉस मारपाक जायना, तोंडानसून उलोवंक जाय. आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जीसस. आय हॅव डन दीस मेनी टायम्स एंड इट हॅज वर्कड फॉर मी. If it has worked for me, it has to work for you. Praise God. Because the word is same yesterday, today and forever. Thank you, Jesus. Hallelujah. पूण इतली आमी घुस्पोन कित्याक रावतात? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यात म्हणटा, जातेली न्हू. आमचें मागणें कित्याक रॉंग जाता? बरी कोर म्हणटा. तुमी म्हणटात कोण? बरी कोर म्हणटात न्हू? कित्याक म्हणटात? उतर खबर हा? 1 Peter 2:24. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणटा, जाल्यार आमी कोर कित्याक म्हणटात? खबर नासली. खबर आसो न्हय. वेरी गुड सिस्टर. खबर आसो न्हय. कित्याक घडटा तें? कित्याक आमी रितीराक येतात, शिकतात तितल्याच टायमाक, मागीर घरा वयतकूच आहा तहें बॅक टू स्क्वेअर वन. वी हॅव टू गेट आउट ऑफ दॅट स्क्वेअर and step by faith. Speak the faith-filled words. Praise God. Thank you, Jesus. अहें न्हू की आमी दोतोराशी वचना. आतां हांव तर वचत ना, पूण अहें सिट्युएशन येता. पूण उलोवपाची पदवी आमकां दिल्या जेजून. दिल्या न्हू? संवसारान आमकां दिल्या न्हू? स्वर्गार तेजी चलता. संवसारान आमकां दिल्या. सो आमी कितें करूंक जाय? उलोवंक जाय. जे भाशेन ते सिस्टरीन आपल्या भुरग्या खातीर तें उतर कॅन्सल केलें दोतोराचें. दुबाव येतलो केन्ना? जेन्ना हिंगोर कांय ना उतर, हिंगोर चिंतना घुंवता दोतोराची, तेन्ना दुबाव येतलो. पूण तेणें कितें केलें? तेणें फकत तें उतर आयकलें, उलयलें,
मायंड रिन्यू केलो आनी आपलें उतरूय चेंज केलें. कॅन्सल केलें पयले स्वातेर तेणें. प्रेज गॉड. जेन्ना म्हाज्या घोवाकूय एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना हांवें दर एक रिपोर्ट दोतोर कितें सांगतालो तो कॅन्सल केल्लो. आनी तेजे पयलीं खूब अशें सिट्युएशनान डॉक्टरा कडेन पावता तेन्ना कॅन्सल करता हांव. पूण तें तोंड उकडून आमी कॅन्सल करूं. इन द नेम ऑफ जिजस म्हणपाक जाय, आय कॅन्सल दीस रिपोर्ट. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जायते जाणांक हें हांवें आयकलां, दोतोरान सांगलां यो टेस्ट कर. ती म्हणटा आमी उतराचेरूच भावार्थ धरता. भावार्थ धरप एक, पूण तो भावार्थ पयलो आसपाक जाय न्हू भितर. प्रेज गॉड. भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन. जरी तर आमी उतर आयकोना, भावार्थ वाडटलो काय आमचो? वाडटलो ना न्हू. सो तो भावार्थ तर आमकां रुजून येवपाक जाय, त्या भावार्थ तर आमचो वाडपाक जाय, जाल्यार देवाचें उतर आयकोपाक पयले स्वातेर भोव गरजेचें. बिकॉज फेथ कम्स. And how does it come? It comes by hearing and hearing by the word of God. Hearing and hearing. Praise God. पोतून आयकोन. आतां 4 दिसांक तुमी हिंगो राहान. उतर कितलें आयकलां? मोस्ट ऑफ द टायम इट वॉज वर्ड, रायट? यू ऑल वर हियरिंग. भावार्थ येयला तो आतां भावार्थ जितो धरपाक जाय. तो पोतून सकयल हाडपाक जायना. तो तर आमी तो आनीक उबारून दवरतली जाल्यार कितें करूंक जाय? कंटिन्यू करूंक जाय. सिस्टर सांगताली न्हू सकाळीं, हें आमी हिंगासर अनॉयंटींग घेता सकाळचें, तें आतां तुमी घरा वचून सुरवात करूंक जाय. तुमकां कांय करपाची गरज ना. यूट्यूबार वचा, घाला, सिट इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. प्रेज गॉड. सो आमी तें उतर आयकोन आमकां भावार्थ येता. ताका लागून खूब फावटी आमकां टायम लागता. आमी शिकल्यान न्हू, भावार्थ नासतना देवाकूय आमी मानवल्ली जायना. आनी भावार्थ नासतनाय आमकां कितें जें करून दवरलेलें आहा स्पिरिच्युअलान, आत्मीक वाठारान, तें आमकां कांय मेळना भावार्थ ना जाल्यार. सो भावार्थ गरजेचो. भावार्थ आमी बांदपाक जाय. तें उतर आयकोंक जाय. त्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. कितले हिंगासर जे भाव भयणांनी आमचें उतर परगटलां, सगल्यांनी चडशें भावार्थाचेरूच सांगलां न्हू. कहो आमी तो जिवो धरूंक जाय भावार्थ आमचो. येतले ट्रायल्स, दुबाव येतले, मतीनूय दुबाव येतले, पूण कितें ते दुबाव येता तेन्ना आमी त्या उतराचो उगडास करूंक जाय. प्रेज गॉड. तें उतर आमी म्हणपाक जाय आमच्या तोंडानसून. पूण जायते फावटी आमचें कितें जाल्लें आहा जिवीत, आमकां कामा पुरतें मामा न्हू, संवसारी तें. पूण आमी आमच्या स्वर्गीच्या देवाच्या राज्यांनी आमी तेंच एप्लाय करूंक सोदता. तें चलतलें ना. जायतीं जाणां फकत हिलींग जाय. जायत्या जाणांक हात धरून मागणें करपाक जाय. पूण भोव गरजेचें कितें? आमची सोयरीगत देवा कडेन, ती वळख घेवपाक देवाची. काल सिस्टरीनूय बरें सांगलां न्हू. तिका लायक जाता ही न्हू कोण स्क्रिप्चर मागोंक येता पळय ती. दीस स्क्रिप्चर फॉर दीस, दीस स्क्रिप्चर फॉर प्रॉस्पेरिटी. लायक जाता तिका, कित्याक ती जाणा ती सोयरीगत म्हटल्यार कितें पळय ती. प्रेज गॉड. आनी आमी आमचें जिवीत फकत न्हय आमच्या गरजां खातीर, आमच्या हिलिंगा खातीर, पूण आमी ती सोयरीगत एक बांदून घेवपाक जाय देवा कडेन उलोवन. जेन्ना आमी प्रेयर इन टंग्स करता आमकां तें सजमना न्हू. शिकल्यान न्हू आमी. सजमता आमकां ना, फकत देवाकूच सजमता. सो आमी जाता तितलो टायम आमी तितून आमी सारपाक जाय. कित्याक तितून लिपलेले गूट आहात, हिडन मिस्ट्रीज आहा. जो पर्यंत आमी आमचें तोंड उखडिना आमकां तें सजमोचें ना. पूण ती भाशा आमी उलयतात, ती लँग्वेज
प्रेयिंग इन टंग्स आमी करता ती आमकांय सजमना आनी आमकां जण जावपाची गरजूय ना. आनी बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट इज द सेटन ऑल्सो डज नॉट अंडरस्टँड इट. प्रेज गॉड. सो हें तरी आमी करपाक जाय न्हू. जेन्ना आमी नोको कितें मागणें करूंक, एटलीस्ट प्रे इन टंग्स. How I do when I got the understanding. Take a scripture. दोळे बंद करता, दोळे बंद करात. तुमकां तर तो फुड्यान जाय स्क्रिप्चर, फुड्यान दवरात. प्रेज गॉड. तुमचे कडेन कितें जायना सपोज, तुमकां आगोड लागता तुमच्या जिवितान. फिलिपिन्स 4:13 कितें म्हणटा? आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट. तो स्क्रिप्चर फुड्यान दवरात आनी मोतीन त्या स्क्रिप्चराचे चितात आनी जिबेचे देणे उलयत रावात. कितलें बरेपण येतलें तें पळय तुमच्या जिवितान. तुमकां खबर पासून आसची ना. जेन्ना आमी नोको कितें मागणें करूंक, तेन्ना प्रेयिंग इन टंग्स इज द बेस्ट. इट्स अ फेथ लँग्वेज. इट इज अ लँग्वेज ऑफ लव. मोगाची न्हू ती? मोगाची न्हू लँग्वेज? जेजूच्या मोगाची न्हू? आनी जायते फावटी आमी तो एग्जाम्पलूय घेतात भुरग्याचो. जेन्ना भुरगें आमच्या कुटुंबान जल्माक येता तेन्ना भुरग्याक आमी केहे भाशेन आमी त्या भुरग्या कडेन उलयतात. प्रेज गॉड. सो देर इज अ सिस्टम. भुरग्या कडेन तर आमी डायरेक्ट उलयली. आतां 1 month, 1.5 months or 2 months भुरग्या कडेन आमी तें तुका भुरगें हें करतलें, तेजी लँग्वेज तेकाच सजमतली न्हू. प्रेज गॉड. तो ही देवाकूय आमची ती आमकां सजमना, ती लँग्वेज देवाक सजमता. इन दॅट सिट्युएशन, इन दॅट ट्रायल, वॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू प्रे इन टंग्स. एक स्क्रिप्चर घेयात, फुड्यान दवरात. जायते फावटी पापाय म्हणटा, सिस्टरूय म्हणटा, एज यू आर प्रेयिंग इन टंग्स, स्टडी द वर्ड. स्टडी. रीड दॅट वर्ड. It can be anything. I will not say situation. Otherwise, you will go run after that only. If you want to build up your relationship, take a scripture. This one, same one. 1 Corinthians 14:2. Man cannot understand. 14:2, right? Take that scripture. And all the hidden mysteries you will get. Holy Spirit is going to reveal it to you. At that time, you will not understand. त्या टायमार तुम्ही जेन्ना उलयतात तुमकां सजमोचें ना. पूण ह्या उतरान कितें आहा? AMPC. For one who speaks in an unknown tongue does not speak to people, but to God. जो टंग्सान प्रे करता तेका सजमता, मनशांक सजमता. आतां ही आमी उलयतात, मनशा कडेन उलयतात, ती मनशाकूच सजमता. पूण ही जी देवाची होली स्पिरिटाची लँग्वेज आहा ती देवाकूच सजमता आनी कोणाक सजमपाची गरजूय ना. पूण खूब जाणां तेजेर शिकोंक सोदतात. एक कितें उलयता काय तें रॉंग, आमकां तेजेर अधिकार ना. ह्यो स्क्रिप्चर तर आमकां सजमलो जाल्यार आमी तें करूंकूय वयची ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. For no one understands him or catches his meaning, but by the Spirit he speaks mysteries, secret truths hidden. Praise God. Can you go up? Secret truths, hidden things. जें कितें लिपलेलें आहा तुका खबर ना तें तुका उगडापें जातलें. पूण कितें करूंक जाय आमी? प्रॅक्टीस. आनी ताका कांयच एफर्ट ना.
आमकां कृपा दिल्ली हा. वी हॅव टू डू इट आउट ऑफ ग्रेस. पयलीं हांव जेन्ना कोत्तालें न्हू प्रेयींग इन टंग्स, तेन्ना म्हाका तितलें अंडरस्टँडींग नासलें. पूण ही वाज येताली, कितलो वगत काय म्हणूंक जाय. मागीर हिंगोत थिंगोर मातशें तोंड दुखतालें. पूण आतां कांयच जायना, कित्याक अंडरस्टँडींग इज देर. एंड वी डू इट इन ग्रेस. It is not self-effort. The Holy Spirit gives you the utterance. We don't have to focus on that word, what is coming out of our mouth. आमकां गरज ना आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता तें पवित्र आत्म्याचें काम. फकत आमी आमचें तोंड उकडूंक जाय. प्रेज गॉड. जायते जाणांक आमकां खबरूय ना न्हू, आमच्या भितर आहा तें देणें दिल्लें आहा. दिल्लें आहा न्हू सगल्यांक आहा विचित्र भाशेचें देणें. सगल्यांक आहा, कोणाक ना हिंगासर आहा न्हू. पूण पयलीं खबर आसली काय आमकां आहा म्हणून? ना न्हू. म्हाका रे खबर नासलेली. प्रेज गॉड. 10-15 वर्सां आदीं म्हाका हें देणें फावो जालां, म्हणल्यार एक्टिवेट जालां, आसलें भितर. पूण आतां ह्या 4 वर्सांक जी सोजमणी मेवल्या न्हू, कित्याक हांव स्क्रिप्चर नोको आसलेली. हें उतर म्हाका खबर नासलेली की तें मनशांक सजमना, तें देवाकूच सजमता. तितून जायते घूट आहा लिपलेले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन यू पुट Romans 8:26? सो आतां सगल्यांक एक्टिवेट जाला तो देणें, जाल्यार तुमी तें वेव्हारान घालपाक जाय, उलोवपाक जाय. रांदतना कितें काम करतना आमच्या तोंडांत चालूच आसता. पयलीं आमकां करूंक जाय तें अशें येतालें, पूण आतां इट गोज एफर्टलेस. ऑटोमॅटीक युअर माउथ स्टार्ट्स मुवींग बिकॉज प्रॅक्टिस्ड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जायतीं जाणां जाणा पासून जाल्यार उलोवंक न्हू तोंड बंद दवरतात, कित्याक तांकां आजुनूय सोजमणी ना. मातशें आमी कितें शिकल्या न्हू तें बरयलां जाल्यार घरा वचून तितून टायम स्पेंड करया, तेजी सोजमणी घेवया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. सो हिंगोर कितें म्हणटा? इन द सेम वे the Spirit comes to us and helps us in our weakness. So पवित्र आत्मा केन्ना येता? केन्ना आमकां आदार दिता? जेन्ना आमी ओस्कोत आसतात, आमकां खबर ना कितें करूंक, कितें मागणें म्हणूंक, तेन्ना आमी हें प्रेयिंग इन टंग्स करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. वी डू नॉट नो वॉट प्रेयर टू ऑफर or how to offer it as we should, but the Spirit himself आमकां खबर ना कशें तें मागणें करूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें घालूंक जाय. पूण पवित्र आत्म्याक खबर आहा म्हणटा न्हू. सो तो तर आमकां लीड दिता, जाल्यार आमकां कसली गरज भिवपाची, फाटीं रावपाची. आमी म्हणोंक जाय तोंड उकडून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक तोच घालतलो उतरां तुमच्या तोंडान. ही गिव्स द अटरन्स. जेन्ना आमी एक्टिवेट करता न्हू गिफ्ट, तेन्ना जेंकां आमी सांगतात तुमचे भितर आहा तो गिफ्ट, तें देणें आहा, तूं बावार्थान सत मानताय, बावार्थान म्हूण तोंड उकोड, रोखडोच एक्टिवेट जाता. पूण जो कोणाक दुबाव आहा न्हू, तांकां पयले सुद्दां खबरूच ना तो देणें भितर आहा, सत मानपाक टायम लागता न्हू. लागता न्हू. कोणाक खबर ना तांकां आरे हा गाय दुबाव येता न्हू. पूण तो दुबाव येवंक जायना.
देवाचें उतर म्हणटा तें फायनल. थोड्यांक खूब टायम लागता. कित्याक? They have not believed what the written word of God says, how it works. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So आता आमची जेन्ना आमकां असोच काय येता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी कितें करतलीं? आमच्या जिवितांत विकनेस येता तेन्ना आमी कितें करतलीं? इंगोर कितें म्हणटा? इन द सेम वे द स्पिरीट कम्स टू अस. आहा न्हू आमचे भितर आत्मो? आहा न्हू? कोणाक ना? पवित्र आत्मो आहा न्हू भितर? हेल्प्स अस इन आवर विकनेस. आमचे असोतकायेन हा पवित्र आत्मो. पूण जायते फावटी आमी कोणाक फोन मारतात? शेजाऱ्याक, फामिलीन कोणाक मातशें सांगया न्हू, बरें दिसता जिवाक. म्हाका कोण ना म्हणटा. पूण हो भितर आहा तो कोणाक खबर ना. कित्याक खबर ना? ताका आमी जेवणूच दिवंक ना. जेवण दिवंक ना म्हणून तो कसो काम करतलो? जेन्ना देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो तेज्या पयलीं कितें आसलें? काळोख न्हू. आनी पवित्र आत्मो ही आसलो. उदकाचेर भोंवतालो न्हू. कित्याक भोंवतालो? ताका जाय आसलेलें उतर. जेन्ना तो काळोख पळोवन देवान म्हटलें काळोख आहा उजवाड जा म्हटलें, ना न्हू. कितें म्हटलें? लेट देयर बी लायट एंड देर वॉज लायट. सो आत्मो आहा भितर, उतर ना जाल्यार तो काम करतलो? देव आसतना पासून काम जावंक ना तें. ताका उलोवचें पडलें तें उतर. सो भोव गरजेचें उतर उलोवपाक. प्रेज गॉड. ताका लागून आमकां खबर ना. कित्याक तो आत्मो आमचो भुकेला. म्हाका जाल्यार पर्सनली म्हाज्या पोटाक भूक लागता न्हू तेन्ना म्हाका डिस्टर्बन्स नाका. आय वॉन्ट टू एन्जॉय माय फूड. आय वील नॉट टॉक टू एनीबडी. माय फॅमिली नोज अबावट इट. पूण आतां जेयताना हांव खूब उलयतां. In the same way, this spiritual food, what is there, we have to enjoy it. We should not get distracted to what the world is telling us, to what the pleasures the evil one is bringing to our mind. Because he does not want us to get the hidden truths, hidden mysteries, which are hidden. That's why he comes with a distraction. That's why he comes with that thought. ताका प्रॉब्लम कांयच ना. जो येता न्हू कुडीन येयना तो हो येना दिसती पडटा तो मनान येता. तो मनान कित्याक येता? ताका नाका ह्या उतराची सोजमणी तुमकां मेवल्ली. जेन्ना त्या उतराची सोजमणी पळय कळोन येता मनशांक तो सारको वेवर जाता. तेजें आनी शाणपण चलना. तूं कितलेय रितीरांक येयलो हिंगर बसलोय आनी तुका सोजमणी ना तो खूब हॅप्पी. तो तावयो मारता. कित्याक? तेजें राज वाडटा न्हू काळोखाचें. तो आनीक आनीक इन्विटेशन दिता. प्रेज गॉड. पूण जायते फावटी आमी कितें म्हणटात? तो येयलो न्हू आनी म्हाका नाडलें. तो येता काय खरेंच? दिसती पडटा आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी? ना न्हू. थॉट्स येतात. आमच्या मनान चिंतनां येतात. जेजूक येयल्ली तावणी सो आमकां सोडटलो तो? ना सोडचो. पूण आमचेर धरलेलें आहा. आमी ताका दिता तें लिगल लायसन्स.
आमी ताका ती सोत्या दिता आमच्या जिवितान भितर एंट्री मारपाक, वो आमी तें दार ताका बंद करपाक जाय? बंद करूंक जाय न्हू. कशें कोत्तलीं? देवाचे उतराक दार उकडून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण आमी कितें केल्लें आहा? संवसार आमकां आपयता, बुलयता, तेजेच वाटेन आमी वोडटात. पूण आतां हो टायम येयल्लो आहा की आमी ताका ना म्हणपाक जाय. आनी तें ना म्हणटलोय जाल्यार पयले स्वतार उतर आसपाक जाय. तें उतरूच तुका घटाय दिता, तें उतरूच तुका करूंक दिना फुडें. त्या उतराक हुस्को आसता, कित्याक तें उतर वसोंक जाय आत्म्यान. तें जावन आसा आत्म्याचें जेवण, देवाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू होली स्पिरीट. जेन्ना आमी आतां भायर भितर सरता, आमी आमची घरां उक्तीच धरून वयतात. बरें डबल टिबल लॉक मारतात न्हू, 3-4 फावटी चॅक करतात. कित्याक चॅक करतात? कोण येना जायत म्हणून? चोर. चोराचो हुस्को बरो आहा संवसारीचो, संवसाराचे वस्तू थंय. आमच्या आत्म्याचें कितें? तो चोर येता आमच्या मनान. तो फोटी घेवन येता सगल्यो संवसाराच्यो, आमकां बुलयता सगळे संवसारी वस्तू दाखोवन. आमी कितें करूंक जाय? जे भाशेन आमी आमची घरां बरी ब्लॉक करतात, 4 दीस ना जाल्यार आमी कितलें प्रोटेक्शन न्हू. ग्रील आहा तेकाय लॉक मारतात, भितर भायर लॉक. आमी अशें सिट्युएशन पासून क्रिएट करतात. थोड्यांच्या दारांक लॉक ना न्हू, हें फिजिकल लॉक. हें आमी आतां लॉक मारता दाराक पळय तें की आसता न्हू, कळना न्हू कोण भितर भायर आहा तो. सो आमी अशें सिट्युएशन क्रिएट करता की त्या शेजाऱ्यांक तरी खबर आसूंक जाय आमी घरा कडेन आहात म्हणून. एक जनेल उक्तें दवरतात, लायट ऑन दवरतात न्हू. कित्याक? तेजेर काळोख घालिना आमी. काळोख घातल्यार कळटलें न्हू चोराक कोण ना घरान. प्रेज गॉड. कोण तरी येवन बाबा थंय सोदीक लागतलो. ही कोण ना घरा कडेन. काम केल्यार बरें. तो हुस्को आहा आमकां. तितून आमी सारकी एडवान्स. सगळें थाक तीक. थोडी आनी वाण्यो पासून दवरतात भायर, त्या घरान मनशां आहात म्हणून दाखोवंक. हांवें पळयलां वाण्यो दवरतलीं, एक जनेल उक्तें दवरतलीं, फाटली लायट, सायडीची लायट. घराचो आमकां हुस्को इतको. पूण हें जावन आसा देवाचें घर, तेजो हुस्को आमकां कित्याक ना? ती लायट आमी पेटोवंक जाय न्हू. आनी ती लायट कशी पेट्टा? ह्या मंदीर, जें देवाचें मंदीर, आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर, तेका कसलो उजवाड जाय? उतराचो. प्रेज गॉड. त्या चोराक आमी बरी भियोन सारकी सिस्टमॅटीक थाक तीक सगळ्याक लोकां सगळे बरे भाशेन. आनी कोण तुजो खास आहा तेका सांगतली न्हू आमी बाबा मातशी आसची ना नदर मारा घरार म्हणटात न्हू. म्हणनात तुमी बरी मनशां आमी दार घरदार उक्तेंच धरून वयतात भोंवपाक. वयतात ना न्हू. सांगतात न्हू कोणाक एकल्याक तरी शेजाऱ्याक सांगतली न्हू. ते शेजाऱ्याक सांगतलोय पासून जाल्यार शेजाऱ्या पयलीं मोगान आसपाक जाय न्हू. मोग आहा. आदलें जिवीत तर आमचें पयशे आनी आतांचें जिवीत पयशे कितलें डिफरन्स न्हू. कोणाक कोणाचें पडोन वसोंक ना. कोणागेर कोण वचना. फकत मोबायल आनी हांव. इतलें सोयतानान आमची मनां सारकी ब्लायंड केल्यान. तो मोगूच ना आमचे भितर, आमचे फॅमिली मदें.
आमच्या गोच्छामध्ये. जेयताना मोबायल, खाताना मोबायल. मोबायल वायट म्हणना, मोबायल बऱ्या कामाक उजोर करूंक जाय. प्रेज गॉड. कितले फावटी आमी त्या मोबायलान कितल्या जाणांच्यो गजाली करतात, उलयतात, हेज्यो तेज्यो खबऱ्यो कोन्नान. तुमचे कडेन ना मोबायल आहा न्हू, देवाच्या तळाजाक यूज करतात तुमी न्हू, बरीं भुरगीं, देवाच्या मोग्गाचीं भुरगीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सोजमोता न्हू, ओ झेम येता. ऑल दोज आर स्लीपिंग से हालेलुया. प्रेज गॉड. तो ब्रदर आयजूच येयला. तुमकां हांसोंक इजी तेका, बिकॉज यू ऑल हॅव स्पेंड टायम हियर. तो नको, तो फर्स्ट टायम न्हू ब्रदर, फर्स्ट टायम आयजूच येयला तो. तेकाय टायम लागतलो. आमी जाणां जावन पासून न्हिदतात आनी हालेलुया म्हणटात, दुसऱ्या म्हयन्यान पासून येवन हालेलुया म्हणटलीं. पूण तो तरी एक म्हणचो ना, कित्याक तेका कळलें तो ही रॉंग गेला पळय तो. गुडेक तेका सोजमोंक ना आसतलें. ब्रदर सोजमोला तुका कितें म्हटलां तें हांवें? कितें म्हटलां हांवें? जी कोण हां इंग्लीश कळटा तुका? ना, तेका इंग्लीश कळना. प्रेज गॉड. हांवें म्हटलें जी कोण न्हिदल्यान ती हालेलुया म्हणत. तुका सोजमोंक ना तेणें म्हटलें. इतलो एटेंटीव आहा तो. ही सो एटेंटीव. ओन्ली थिंग ही कूड नॉट अंडरस्टँड. ही हॅज अ लँग्वेज. हांव कोंकणीन कितें उलयता तितलें तो सारको एटेंटीव. प्रेज गॉड. पूण आमी कितें करतात? आमी एटेंटीव आसतात, नेक्स्ट मंथ येवन तेंच न्हिदोना पासून जाल्या ऑल दोज आर स्लीपिंग से हालेलुया हालेलुया म्हणटलीं. न्हिदल्या ती हान बाबडी सुसेगाद. कोण सारकी आयकता कान मन धान दिवन ती म्हणटली हालेलुया. सो आमचें खंय हा? देवाचें उतर म्हणटा न्हू, प्रोवर्ब्स, पे अटेंशन टू माय वर्ड. आनी आमी एक क्लासीन आतां प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल शिकतात. बरी खबर न्हू. आय एम नॉट पॉयंटींग आउट टू एनीबडी. इट वॉज जस्ट इन सिन्स ही सेड इट. प्रेज गॉड. वी आर लर्निंग फ्रॉम इट. थँक यू जीसस. Proverbs 4:20. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कितें म्हणटा? माय सन म्हणजे चेड्यानच आयकोपाचें. चेड्याकूच म्हणटा न्हू तें उतर. माय सन म्हटलां सगळ्यांक. प्रेज गॉड. सो वी आर ऑल सन्स अँड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. We have to know that first in order to hear, to be attentive to His word. We have to know that first, that we are all sons and daughters. आमी जावन आसा धू पूत देवाची. कोण तो देव? आमचो जिवो देव. The most high God. Praise God. कितें म्हणटा? My son, pay attention to my words and be willing to learn. कितें म्हणटा हिंगासर? My son, pay attention to my words. माझ्या उतराक कान दी आनी be willing to learn. Be willing म्हणटा. तुका फोर्स करता? तुका फोर्स करता? ना. बी विलिंग. तुका एक ऑप्शन दिला. तुका जाय जाल्यार. सो जाय जाल्यार दितकूच आमकां बरें दिसता न्हू. चान्सूच पडलो न्हू. बी विलिंग म्हणटा. फोर्स करिना आमकां देव आपल्या उतराक. आमकां दिल्लो हा चॉयस तेणें. बी विलिंग टू लर्न. ओपन युअर इयर्स टू माय सेइंग्स. तुमचे कान उकडा म्हणटा. आपूण जें कितें म्हणटा पळय तेका.
पूण आमी तर कान उकडटली जाल्यार पयलीं आमी विलींग आसपाक जाय. विलींग ना जाल्यार आमचे कान आमी उक्ते दवरतलीं देवाच्या उतराक. प्रेज गॉड. कितलीं जाणां आयज हिंगासर फोर्स करून येयल्लीं आहात. कोणें तुमकां धाडल्यान फस्सान चल घरा तुमी त्रास करता वचत आनी थीं रावात मातशी 4 दीस. धाडलें कोणें फस्सान? एनीबडी बाय फोर्स? Praise God. Thank you, Jesus. Anybody's come here? Those behind, youngsters, boys? फस्सान धाडल्या घरा कडसून मातशें वच आनी 4 दीस रावात रिट्रीट हावजान चला. वाज येयलो हें धाडला तुमकां? ना न्हू? थोडीं हीं झगडोन येयल्यान घरा कडसून. बाय फोर्स. सगल्या कामाक न्हू लिमीट आसता. फोर्स खंय करूंक जाय थंय फोर्स करूंक जाय. जंय फोर्स नाका न्हू थंय फोर्स घालूंक उत्पन्ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. So nobody is come by force, huh? All are come willingly. So the same word God is using here. St. Paul. My son, my daughter, pay attention to my words. What words? Are they worldly words or the words of the Holy Bible? पूण आमी आमचें अटेंशन हूंय दवरलेलें, आमचें दान आमी हूंय दवरलेलें आहा. देवाच्या उतराक ओ संवसारी उतराक? देवाच्या उतराक दवरला जाल्यार भावार्थूच येतलो, संवसारी उतराक दवरला जाल्यार भिरांतूच येतले जिवितांत. प्रेज गॉड. तेका लागून तो म्हणटा बी विलिंग टू लर्न. टू लर्न वॉट? हीज वर्ड. द वर्ड विच इज एक्टीव, अलाइव, sharper than any two-edged sword. It destroys every yoke of the evil one. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. So, आमकां एक चॉयस दिल्लो आहा हें उतर शिकपाक. पयले सुवातेर आमचें दान मन दवरपाक पे अटेंशन म्हणटा. आमी चतूर आसपाक जाय त्या उतराक. चतूर ना जाल्यार आमी विलींग आसतलीं शिकपाक. आमकां चतुराय ना त्या उतराची. आतां हिंगोर बसल्या जायतीं जाणां आयकतात. हांव कितें म्हणटा पवित्र आत्मा कितें उलयता तें आयकता. पूण दान मन हूंय हा. आयज लास्ट डे न्हू. घरा वचून रातीक कितें रांदया? खूब दीस घरचें जेवण जेवंक ना. प्रेज गॉड. घरा बरी झॅम काडटली आयज हांव. हांवें पासून म्हटलां आं सकाळीं ब्रदरीक. थँक्यू जीसस. घरा वचून आयज सुसेगाद न्हिदतली. प्रेज गॉड. सो आमकां पयलें आमी चतूर रावपाक जाय त्या उतराक. टू माय वर्ड्स म्हणटा तो, आपल्या उतराक म्हणटा तो. पूण आमी कोणाचें उतर आयकतात? पोरक्याचें, नेबराचें. आनी आमी कितले फावटी फोनार उलयता तेन्ना देवाचें उतर कितले फावटी सांगतात गाय? सांगतात? आगो तें मार येवंक ना मुगो आयज मिसाक. कितें जालें गाय? असल्यो खबऱ्यो मिसाक पासून वयता थंय. आगो तो म्हाका दिसतीच पडोंक ना ह्या दिसांनी. खंय गेला गाय? आमकां हुस्को दुसऱ्याच्या जिविताचो. आमकां हुस्को आसूंक जाय देवाच्या उतराचो. प्रेज गॉड. तें दिसना, तें घराना मिसता, तें भोंवंक गेलां. आपणें ताका तेच्या बरी पळयल्लें. आमकां कित्याक पडलां? आहा कितें आमकां काम तितून? ना. पूण आमकां कितलो संतोश मेवता न्हू तें करून. पूण तो संतोश देवाचो संतोश असलो संतोश न्हू. दॅट इज द वर्ल्डली जॉय एंड दॅट इज टेम्पररी. दॅट इज जस्ट फॉर अ मोमेंट. It comes to give you that satisfaction, but it is going to lend you to a destruction. तुका बरें दिसता त्या टायमार. पूण जे संतोश तुका मेवला तो थोड्याच टायमाचो. तो संतोश तुज्या जिवितांत सगळें वायट हाडटलो. कोन्ना आमी हें कोत्तात न्हू. हांवूय कोत्ताली. प्रेज गॉड.
पण देवाचें उतर म्हणटा आपल्या उतराक. जाल्यार आमकां तें संवसारी उतर जाय कित्याक? कितें फायदो आहा फायदो आमकां? ना न्हू. आमकां कितें फायद्याक पडटा तेजेरूच आमचें दान मन आसपाक जाय. आत्तां तर कोणें सांगलें गव्हर्मेंट कांदे दिता, बटाटे दिता, तांबटो दिता. कितलीं जाणां वयतलीं? सारकें आयकतलीं ना? खंयच्या जाग्यार कितले किलो रेशन कार्ड व्हरोंक जाय म्हणची ना. काल भयण सांगताली न्हू रेशनाक तांदूळ फुकट दिता म्हणून. बंद जालें. लोक व्हरना. लोकांची कार्डाय ब्लॉक केली. लोक व्हरना. तो हो सैतानूय आमच्या जिवितान न्हू फुकट घेवन येता पयलो स्टेप. मागीर सगलो इबाड जाता. आतां गव्हर्मेंटान पयलें दिल्या न्हू तांदूळ आमकां, आतां दिना म्हणटा. कित्याक दिना म्हणटा? आतां सिलिंडर 200 रुपया देंवयला. कित्याक? इलेक्शनाक लागून. प्रेज गॉड. पूण देवाचें उतर तसलें ऑफर आमकां दिना. देवाचें उतर आमकां तसलें म्हणजे आमकां फोर्स करिना. देवाचें उतर आहा तोहेंच. जे कोणाक सोजमणी मेवला तेकाच फायद्याक पडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमी खंयच्या उतराक आतां पे अटेन्शन करतलीं? देवाच्या उतराक? देवाच्या उतराक? कितलीं जाणां म्हणटा देवाच्या उतराक? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तरी सगल्यांच्या हात वयर येवंक ना. तांकां दुबाव आहा. ना रे अहें मातशें संवसारान मातशें देवाच्या उतरान. आमी ल्हान आसतना न्हू ती एक गेम खेळटालीं तळ्यांत मळ्यांत. कोणाक खबर आहा? इन एंड आउट. सो समटायम्स वी स्टेप इनसायड दॅट इज इन द वर्ड. समटायम्स वी स्टेप आउटसायड दॅट इज आउटसायड द वर्ल्ड. आउटसायड द वर्ड दॅट इज इन द वर्ल्ड. प्रेज गॉड. आतां आमी खेळनात त्यो गेमी पूण ह्यो एग्जाम्पल दिवपाक बऱ्याक पडटा. हांव म्हणना तुमकां घरा वचून तळ्यान मळ्यान स्टार्ट करात. आं हें स्टार्ट करात. पे अटेन्शन टू माय वर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हान सगळीं रेडी देवाच्या उतराक कान दिवंक, देवाचें उतर शिकोंक. घातल्या न्हू बी आतां ती रुजोन येवपाक जाय न्हू. बी घातल्या म्हणटा तशीच सोडपाची. आतां ह्या 4 दिसांक घातल्या न्हू बी. आनी काल भयणीन बरें शिकयलां 4 भाशेचे. सॉयल बी सेम पूण सॉयल सारकें ना जाल्यार कितें जाता? ती रुजोन येयना. थोडे वाटेर पडटा ती सुकणीं खातात. खडपाड पडटा ते बेश्टे वयल्या वयर किल्लोन येता. थोड्या तेंपान ते करपता. थोड्या काट्यान पडटा. कांटे ताका फुगार करता. तो हो सैतान आपल्यो फोटी घेवन आमचें जिवीत फुगार करून दवरलेलें आहा. आनी आमी तेच्या फोटीक पडटात. कित्याक पडटात? कित्याक उतर नको? उतर जाणा आसल्यार आमी देवाचो आवाज आमकां वळखोंक कळटा आसलेलें. देवाचो आवाज येता पूण आमकां कळना. तो देवाचोच आवाज ओ तो परक्याचो आवाज? इज इट द वॉयस ऑफ द गुड शेपर्ड or the voice of the stranger? And this word only is going to set us free from that 2 voices, to listen to 1 voice. Only the word of God, nothing else. That's why we have to spend time. तेका लागून आमी आमचे टायम सारपाक जाय देवाच्या उतरान. एग्जाम्पल देवाच्या उतराचेर. आतां जेन्ना एक सोयरीक जाता, ओके, प्रपोजल, गर्ल एंड अ बॉय, रोखडीच काय जातात? पयलें कितें पळयतात आमी? पयलें कितें पळयतात? पयलें चेडो चेडवाक पळयता, ओके. मागीर
मागीर आमी कितें करतात काम विचारतात न्हवऱ्याचें बरो कामाक हा गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्यार फुडें वतात पूण केन्ना आमी विचारला देवाच्या उतराची वळख आहा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड थँक यू जीसस when I was going to NCH, I remember Papa was teaching how to choose a life partner. And that time I was going out with my husband. That time he was my boyfriend, but he was never really into the word. And I went and told Papa, and आमचे engagement जाल्ले सगळे जाल्ले. I said, Papa, one word is not matching. He's not in the word of God. So he said, then, what you're going to do? What you're going to do? Because he was showing nice, step by step, how to choose a life partner. I used to take him forcefully. He used to run away from the retreat house. हांव ताका फर्स्टान वत्ताली. तो फर्स्टान थी रावतलो जाल्यार पयलीं हांवें म्हाजें जिवीत बदलूंक जाय. बदलूंक जाय न्हू? पूण तेन्ना कांयच बदललें ना. ह्या 4-5 वर्सांक खूब देवाची मोहिमा पयली हांवें म्हाज्या जिवितान. ताका आतां आपोवपाची गरज ना तो म्हाका उगडास करता चल या ही इज ऑल्सो इन द वर्ड नाव बट इट वूड बी सो नायस इफ बोथ हजबंड एंड वायफ आर इन द वर्ड ऑफ गॉड देर वोंट बी सो मेनी marriages broken because the foundation is the word of God. That time my boyfriend was not in the word of God, but it was paining from inside. But I was not ready to leave him. म्हाका नाका आहलें सोडूंक तो उतरान ना म्हणून. उतरान ना जाल्यार सोडपाचें पूण हांवें सोडूंक ना देवाचेर पातयेलें त्या टायमार पूण उतर खबर नासलेली पूण ती जी बी आहली ताका टायम आहा सीड टायम हार्वेस्ट म्हणटा न्हू पयलीं बी वयता मातयेन मागीर पेशंटली रावपाक जाय त्या टायमान आनी मागीर तुका हार्वेस्ट यू सी द फ्रुट्स सेम थिंग हॅपन्ड इन माय लायफ बट ऑल ग्लोरी टू गॉड and it is so nice to have that life पण आतां आमी कितें पळयता संवसारी वद्दान नदर मारीत जाल्यार काम धंदो इनकम देवाच्या उतराक कोणूच अटेन्शन दिना Jesus should be the center. मी जायते फावटी म्हणटात न्हू टू आर बिकम वन इन मॅरेज देर इज थर्ड वन ऑल्सो नो That is Jesus. ओके आमी खंय आसलेले ते सोयरी गतीचेर सो आमी कितें करतात बरी खबर काडटात मागीर म्हणटा स्पेंड कर टायम म्हणटात न्हू कळोंक जाय न्हू आतां फिक्स सांगना फकत वयल्या वयर खबर काडल्या कितें आहा कितें ना कसली शिरीस सगळें हें काडल्या म्हायती ती काडल्या देवाचे उतराचें कांय खबर ना विचारूंकूय ना मागीर टायम स्पेंड करतात न्हू दे स्पेंड टायम टुगेदर न्हू टू नो ईच अदर पूण आमी जायते फावटी कितें करतात आमचे एक एकल्याचें हें आहा न्हू म्हाका कितें बरें लागता म्हज्या पार्टनराक कितें बरें लागता तें डिफर जाता न्हू सदां सेम आसता इट्स ऑलवेज द सेम इफ आय लायक चिकन बिरयानी माय हजबंड वील नॉट लायक इट या न्हू सो वी हॅव टू नो दोज थिंग्स न्हू फर्स्ट at what he is good or what my wife is good going to be wife तो हें करून आमी कितें करता टायम स्पेंड करता तेच भाशेन देवाची तर वळख देवाच्या संबंधान तर आमी येतलीं ती सोयरी गत्त जोडून आमी हाडटलीं जाल्यार देवाच्या उतरान टायम स्पेंड करूंक व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी आमच्या भुरग्यां कडेन टायम स्पेंड करता तेन्ना आमकां कळटा न्हू आमचे भुरगे कितें खाता ताका कितें लायक तेजो टायम न्हिदपाचो केन्ना जरी तर एक आवय सदांच कामाक वयता भुरग्याक पळोवनूच घेयना ओके
जर त्या भुरग्याचे गूण त्या मांयक कळटले? कळचें ना न्हू. कित्याक ती लेट येता, न्हिदोंक वयता, सकाळीं बेगीन उठ्ठा, कामाक वयता, टायम ना स्पेंड करूंक. टू बिल्ड दॅट रिलेशनशीप ऑफ दॅट मदर एंड दॅट चायल्ड. मांयची आनी त्या भुरग्याची सोयरीगत ना, तेंचो संबंद ना. मायन जल्म दिला, पूण टायम स्पेंड करूंक जाय न्हू. थंय देवाचें उतरूय म्हणटा, 1 Peter 1:23, वी आर बॉर्न ऑफ द फादर्स वूम. We are born of the father's womb. That is not enough. That continuity, that consistency is required. We have to spend more and more time. जेन्ना आमी टायम स्पेंड करता, आमकां वळख येतली देवाची. And knowing God is eternal life. To know Him. And it is never ending. ते काबार जायना. देवाची वळख घेवपाक काबार जायना. इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इट इज नेवर गोइंग टू एंड टू नो गॉड. बिकॉज गॉड इज सच. गॉड इज लव. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हें सोजमलें सगल्यांक. एग्जाम्पल दिला तितून बरी अंडरस्टँडींग येयला, पूण तें संवसारी हितून दिला. संवसारी आमकां रोखडें सोजमता न्हू. वळख रोखडी आमकां कोण येता न्हू. सोजमणी बरी मेवता. सो आमी विलींग आसपाक जाय देवाचें उतर शिकपाक. आमी कितलेंय सांगलें वचोन देवाचें उतर वाचात, देवाच्या उतराक टायम दियात, देवाचें उतर शिकात. तुमकां तो तें विलिंगनस ना जाल्यार तुमी देवाचें उतर शिकतल्यात? शिकतल्यात? ना न्हू. पूण तो एग्जाम्पल जो आमी घेतला सोयरीगतीचो, तितून आमकां सांगता चल्ले चल्ले टायम स्पेंड कर रे, वच रे तेज्या बारी भोंव रे. ना न्हू. आमकां वळख जाय म्हणून आमी तें कोत्तात. तेच भाशेन ही वळख कितली इम्पॉर्टंट. देवाची वळख, देवाच्या उतराची वळख, जेजूची वळख. प्रेज गॉड. आमचो वयलो जागो आमी देवाक दिवपाक जाय. करेक्ट. एंड वी डोंट वॉन्ट दॅट डिस्टर्बन्स इन आवर लायफ. आमकां स्मूथ लायफ जाय. मेवतलें. This word is there, this weapon is there. For what? Not to remain in that situation, not to remain in that sickness, not to remain in that poverty. Because Jesus himself became poor for us. He became poor so that we could be rich. And how can we be rich? Only by believing. Believing. पूण संवसार आमकां शिकयता गिरेस्त जाल्यार बोल्सान कांयच ना. हें आनी कितें पिशेपणां म्हणटात न्हू. कोण पळय सारको त्रासान आसता न्हू मनीस, गरीबसाणेन आसता न्हू, ताका कांय कळना. ताका देवाचें उतर सांगल्या पासून न्हू ताका सोजमना. कित्याक? तो त्या गरीबसाणेचो गुलाम जाला. देवाचें उतर आमी शिकल्यान Hebrews 13:8. It's the same yesterday, today and forever. Jesus is anointed. Yes, word is Jesus itself. So when आमी तेजो गुलाम जाल्या त्या गरीबसाणेचो, आमी तर म्हणत रावलीं कांय ना, गरीब कांय ना, पयशे ना, पयशे ना, पयशे आसतले? आसचें ना न्हू. कित्याक आसचें ना? Because we are confessing that word out of our mouth. Life and death is in the power of our own tongue. So आमी फकत भावार्थान स्वत मानूंक जाय. जेजून कितें केलां खुर्सार पळय तें. त्या खुर्सार सगळी पिडा, कोश, त्रास, गरीबसाण, शिराप सगळे तेणें ते खुर्सार घेतले आपल्याचेर.
आमकां कितें हार्डवर्क करपाची गरजूच ना. आमी फकत भावार्थान स्वत मानपाक जाय. भावार्थान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें मातशें येयलें जाल्यार आमी कितलीं उचामळ जातात न्हू. सिट्युएशन एक येयलें. आतां एक तुमी बसला थंय एक कोणाचो फोन येयलो. कितली आबूज जातात आमी. आबूज जावपाक जाय. देवान आमकां आबूज जाता तसलो आत्मो दिला. कसलो दिला. पयले स्वातेर म्हणल्यार पदवेचो दिला, मोगाचो आनी तीर मनाचो. कित्याक की आबूजपणां येतात, कित्याक हें सगलो घुस्पा गोंदळ येता एक न्यूज येयल्यार. कित्याक आजुनूय आमी आमचें मन देवाच्या उतराचेर रेस्ट करूंक ना. आमी आयकतात देवाचें उतर, हय हें जाता. पूण खरी टेस्ट खंय आहा. जेन्ना तें सिट्युएशन आमच्या जिवितान येता पळय तेन्ना. तेन्ना आमी त्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. प्रेज गॉड. हो एग्जाम्पल आमी खूब फावटी घेतात न्हू. बायबलांतलोच तो. खडपाचेर घर बांदप आनी रेंचेर. वादळ मोड येत जाल्यार खंयचें घर उरता. खडपाचेर. आनी तें खडप म्हणल्यार जावन आसा जेजू. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचें खडप. Jesus is the rock of my life. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. रेर बांदल्यार कितें जातलें. पावस वादळ मोड येयलें जाल्यार तें व्हांवून वयतलें. पूण खडपार बांदलेलें घर तोहेंच उरतलें. आनी तें खडप जावन आसा देवाचें उतर. तें खडप जावन आसा जेजू. आमी घरां रावतात न्हू. ती घरां काय बरी बांदतात न्हू. बांदना तुमी घरांनी रावनात. ना घरां ना तुमकां आहा न्हू. व्हडलें 1+1, 1+2 कितली तयारी करता आमी तें घर बांदतलीं जाल्यार. करिना. पयलो कोणाक आपयता आमी घर बांदपाचें आमकां आसता तेन्ना. ब्लू प्रिंट. पयलें आमकां कशें जाय तें आमी एक ब्लू प्रिंट घेता न्हू. मागीर तें घर बांदपाक एक मनीस जाय न्हू आमकां. मागीर सगल्यो वस्तू जाय. पूण देवाच्या उतरार देवाच्या खडपार आमी घर बांदतलीं जाल्यार आमकां फकत तें उतरूच जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सिट्युएशनां येतलीच. तेच आमी एक स्क्रिप्चर घेतलेलो न्हू. जें कितें आमच्या काळजान आहा तेंच आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. मॅथ्यू 12:34 दिसता तो. वॉट इज अ हार्ट फूल ऑफ अ माउथ वील स्पीक. जरी तर आमच्या काळजान फकत देवाचेंच उतर आहा जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरतलें. देवाचें उतर. पूण कितें भायर सरता आमच्या तोंडांतल्यान. काल सिस्टरान एग्जाम्पल घेतलेलो न्हू. टूथपेस्ट. ती चिड्डी तिची उबें राव डान्स कर कितें भायर सरता. टूथपेस्ट. ती टूथपेस्ट न्हू तिका दुखना. आमकां दुखता. आमकां कोणें कितें म्हटल्यार ती उतरां आमकां दूख हाडटा. म्हाजें तेणें ताका वचोन सांगलां तें म्हाका खूब भोगलां. तेणें तें कित्याक केलें. पूण त्या टायमार आमी तो टूथपेस्टी भाशेन आमी जावंक जाय. आनीक एक एग्जाम्पल घेता आमी. डोमॅट. कोणूय येवन पांये पुसूंक. डोमॅट पयले सुद्दां आमी कित्याक यूज करता. पांये पुसपाक न्हू. सो तेजें कंडिशन कशें आसतलें. राफ आसतलें न्हू. कोण येवन कसलेय पांये पुसतलो. आमी निराशी जावपाक जाय ना. पूण आमी जाल्यान आर वी डेड टू आवर सेल्फ.
We are crucified with Christ, no? So we have to die to our own self. Praise God. डोमेटाचें काम कोणूय खिंचाय रेबानसून येवंक तेजेर पांये पुसपाचे. सो आमी जावन आहा एक डोमेट. कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें आनीक कोणाक सांगलें, आमकां बॉदरूच जावपाक जायना, कित्याक आमी एक मेलिल्लीं आहात. वी आर डेड विथ क्रायस्ट. काल सिस्टरीन एक एग्जाम्पल घेतलेलो न्हू, डेड डॉग. खबर आहा सगल्यांक? मेल्लें सुणें. तूं तेजेर तेका मार, तेजेर उबें राव, तें सुणें रडटलें. तेच भाशेन आमी आमचें जिवीत करपाक जाय, एका मेल्ल्या सुण्या भाशेन. कोणूय आमकां कितेंय म्हणोंक, कोणूय आमकां कसल्याय उतरांनी पाचारूंक, कोणूय आमच्या आड येवंक, आमकां फरक जावंक जायना. कित्याक? आमी मेल्यात न्हू जेजू क्रिस्ता बारी. मरोंक ना जाल्यार आमकां भोगतले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी तर मरोंक ना जाल्यार आमकां दूख जातली. ज्या कावजानसून आमचे देवाचेच उतर येवंक जाय ते कसलें उतर येता आमकां आयकोंक? बरें गोड न्हू? बरें उतर येता न्हू आयकोंक? ज्या मनशाच्या तोंडानसून जें उतर भायर सरता न्हू, त्या मनशान तें उतर आपल्या काळजान दवरना म्हणून तें भायर सरता. आनी देवाच्या उतराक आनीक ना, एंट्री ना ती. तुमी पळयलां न्हू सकयल आमी घातला नो एंट्री. कित्याक घातला तें? कोण भितर येवंक जायना म्हणून. किचन एरियान घातला न्हू, पळयलां? कोणें पळोवंक ना नो एंट्री? तोहें आमी तें जें कितें उतर आमकां कोडूकसाण घेवन येता, अनफॉरगिवनेस घेवन येता, तेका आमी नो एंट्री म्हणून घालपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. पूण आमी तोहें कोत्तात काय? एक कॉल येयल्या पुरो. तेणें म्हाका तोहें म्हटलां, तेका दाखयता आतां हांव. कोण साडयो बी घालतात न्हू, ती कितें करतात? खवयतात साडी न्हू. इतलो राग शिजता भितरल्या भितर. And your heart speaks, your mouth speaks what your heart is full of. जोडी तोर ती कोडसाण, सगळें अनफॉरगिवनेस, राग, हें तें सगळें दवरलेलें आहा जाल्यार तेंच भायर सरतलें न्हू तोंडानसून. कितें बरें देवाचें उतर भायर सरतलें? ना. प्रेज गॉड. सो आमी कितें करूंक जाय आतां? नो एंट्री फॉर द वर्ल्डली वर्ड, ऑल फेथ फिल्ड वर्ड्स. देवाच्या उतरा प्रमाणे, पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी उतरां उलोवपाक जाय, एक सोयी करपाक जाय. सुरवातेकूच सांगलां, हें जावन आसा आमचें हथियार. प्लेसूय नाका त्या हथियाराक. हथियार म्हणजे कोयतो बी सजमशात, कोयतो बी बॅगान वचना, तो हो भायर दिसतलो. हे बेस्ट. देवाच्या राजाचें हथियार. हितून सुरवात करात. कोणें सुरवातूय करून तर स्टॉप केला, परतूनय सुरवात केल्या, देव रावला येतल्यात म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी कोणा भाशेन जावंक जाय आतां? कोण आमच्या आड येता? कॅन यू टेक दॅट स्क्रिप्चर? 1 Peter 3:9. Thank you, Jesus. Hallelujah. कितें म्हणटा हिंगासर? The first translation. Yeah, okay. And never return evil for evil or insult for insult. आमी दिनात न्हू. कोण इन्सल्ट केल्यार आमी इन्सल्ट करता परतून? ना न्हू. आसूं, जालां तें जालां. चुकलाय तूं. जेजूचो मोग कोत्ता. आमी त्या मनशाक बेसांव दितात. तुवें म्हाका मुटलेंत कहें, तेका दाखयता.
वर्सांचो राग आमच्या काळजान आसता, तो उगडा सुद्धा, पूण देवाचें उतर इसारल्यार मेमरी प्रॉब्लम. उगडा सुरोना बरो. देवाच्या उतराकूच उगडा सुरोना. जें कितें वायट जाता न्हू आमच्या जिवितान, बरी मेमरी आहा आमकां, शार्प. वर्ड टू वर्ड. अहें म्हटलेलें, त्या जाग्यार रावन म्हटलेलें, अमको इस्तीत घातलेलो म्हणटाना. म्हणनान म्हणटात न्हू. पूण आमी जर तर तो राग घेवन रावलें भितर जाल्यार कितें जातलें? आमीच मागोन घेता दुयेंस पिडा. दुयेंस येवपाक आमच्या जिवितान कारण आहा. अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस. हिंगो देवाचें उतर म्हणटा, एंड नेवर रिटर्न इवल फॉर इवल ऑर इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. अहें देवाचें उतर म्हणटा. संवसार म्हणटा, दी भरून दी. तुका म्हटलां, हांवूय येता तुज्या बारीबीर म्हणटात न्हू. तुका ताणें तहें म्हटलां, प्रेज गॉड. पूण देवाचें उतर मोग. तें म्हणटा, डू नॉट एंड नेवर रिटर्न. नेवर म्हणटा, नेवर. पूण आमी कितें करता? ऑलवेज रिटर्न इवल विथ इवल, इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. बट ऑन द कॉन्ट्ररी गिव अ ब्लेसिंग. कितलीं जाणां आमी बेसांव दिता त्या मनशाक. हें हांवें स्क्रिप्चर म्हाज्या जिवितान आपणायलां म्हणून म्हाका सांगपाक व्हेरी इजी जाता. When I got into the word, my own family member stopped talking to me. But this word kept me going. My own loved one stopped talking to me for 3 to 4 months. But it did not bother me because God's word is saying never return evil for evil. Insult for insult. But on the contrary, give a blessing. I used to bless that person. I used to say hello. No return hello to me. No return smile to me. But it did not bother me. Why? Because of this word. This word says so. And because of this word, after 3-4 months, that relationship is never like before what it used to be. Thank you, Jesus. Hallelujah. So when we get into the word, the enemy is just waiting with your own loved one. But we should not hate that person. We should love. Because God is love. We cannot give evil for evil or insult for insult. If you have the understanding, you will never sit with that anger. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Now, many of you all are going to go home from here. कितें तुमच्या आड जर तुम्ही कितें कोत्तेल्यात? Bless that person, right? Because further it says, for you have been called for this. For you have been called for this very purpose. That's your purpose in life. And from that time, now it has been 2 years, 2 to 3 years for this, what I have gone through. But that area has become so stronghold. This scripture has become a stronghold in my life. Anybody says anything to me, it does not matter. मातशें जाता पूण रोखडोच म्हाका ह्या उतराचो उगडास येता. If my own loved one has done it to me, what is there for others? Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. This is the very purpose. For you have been called for this. To be a blessing in that person's life. Whoever is coming against you, it can be in your family, it can be in your friend circle, it can be in your neighborhood. But what is
the purpose for that? To bless. That you might inherit a blessing. तुका तुजें दाय जाय जाल्यार तुवें तें बेसांव दिवंकूच जाय. तो जावन आसा पर्पस. तूं तर बेसांव दिना, तुका तें बेसांव मेळना. म्हणून आमी घुस्पोन उरलेलीं आहात आमच्या जिवितान. राग धरून रावल्या आनी कांयच बरेंपण पळोवंक पावूंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Yes? It is going to come because I have gone through for 4 months. Same person in my life also, my own sister. My own sister. But praise be to God because I knew this word. Because the Satan one was just waiting to steal that seed from me, which was planted in my life. If I had to go in offense, I would not be in this place today. If I had to sit with that anger. Praise God. Thank you, Jesus. Sometimes we preach, but we don't practice. It applies to me also. But in this teaching, what I have preached, I never knew. The Holy Spirit. I didn't know what I was supposed to speak. Yes. That's why the word before this, what we have taken. Are you willing? If you are willing, Holy Spirit is going to do the job. In every area of our life. Our first step is required. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So आता आम्ही कोही घरा वयतले. संतोष घेऊन वयतात न्हू आमी देवाचो संतोष. Joy. Yes, brother? Enriched. Praise God. Thank you, Jesus. So, okay, after this, can you put that scripture? Count it all joy. James 1:2. आता सगळीं वयतात न्हू घरा संतोष घेवन. कितें तरी हा वाटेक. भायर सतत कोण आदवलो जाल्यार कितें येतलें तोंडांसून? कोणाचे बॅग आदवलें सपोज तुमकां. सगळींच बोबोन आहा न्हू देंवपाची इस्कात धाकटी आहा आमची बारीक आहा. सेकंड फ्लोरारसून सकयल येवंक जाय. कितलीं जाणां? आमचें काम कितें बेसांव दिवपाचें. बेसांव काडून घेवपाचें न्हू. बेसांव दिवपाचें. बेसांव तर दिना आमकां बेसांव मेळना. Okay, we'll take this last scripture. Testing of your faith. Testing of your faith. इतले दीस तुमी कितें शिकल्यान? भावार्थ. आतां कितें आहा? जोन बाय सत्तुगूत कितें आहा? Testing. Praise God. Consider it nothing but. Consider it nothing but joy. My brothers and sisters, whenever you fall into various trials. So कितें म्हणटा देवाचें उतर? My brothers and sisters म्हणटा. तुमकां वेगवेगळ्यो ट्रायल्स येतल्यो. टेस्टिंग येतलें. कितें कोत्तेल्यात? Really? Praise God. How many of you all say that? Joy? Joy. Praise God. You all cry also? Oh, thank you, Jesus. Yes, we do all cry. Tumi rodnan?
तू रडताय? प्रेज गॉड. थँक्यू आस्ताई. थँक्यू जीजस. सो आतां तुमची खरी सुरवात जावपाची हा. टेस्टिंग ऑफ युअर फेथ. भावार्थ जो शिकला तेका तुमकां आतां एक परीक्षा येवपाची हा. प्रेज गॉड. आनी त्या परीक्षेन तो तुमी फकत संतोष घेतात जाल्यार बरें जातलें. जो संतोष तुमी अणभवला हिंगासोर 4 दिसांक. थँक्यू जीसस. Just remember this scripture. James 1:2. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Ingor mutla only one trial. फकत बॅग घेवन कोण सकयल येता कोण आपटलो जाल्यार म्हटलं ना. Various trials. It can be at home, it can be at your workplace, it can be in your surrounding, it can be in your family. Because he's waiting. Don't give him a chance. Don't give him that license which you are the holder of that license. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Any questions? Joshua 1:9. That you all know, no? Praise God. Thank you, Jesus. Any testimonies? You want to say something? Yes. For that, you have to tell me the correct scripture. Okay, you can ask sister if sister has preached. Okay. Praise God. Any questions? Judgment day. I don't get it, no? Why? Kida judgment? Nobody knows when it comes. Nobody knows. Konut noko. The thing is, when I was learning this, I don't know who was the preacher. He explained me or she explained me. Over here? No, not over here. No. Then it is no. Yes. If it is from JCILM, then okay. No. Thank you, Jesus. Praise God. Any questions? Okay. Anybody wants to share their testimony for these 4 days? How the word you all have applied? How you all have gone into the depth of the word? Anybody wants to share? What the Lord has done? Konang na testimony, yeah? Okay, see. Yeah, see. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I want to thank all the preachers, brothers and sisters, for their lovely preach. And this, the second time I'm holding the mic in my hand. The first day was my wedding day. First time? No, first time. Second I'm holding. So the way they explain, जैसे उसने explain किया है, they explain जैसे कहला, ते आऊँ मानता हिंसू सा होना. आऊँ मुझे लाइफ में hope retreat center बोला, retreat port Anjun Kalangut, where brother Johnson was preaching. Tenna mi moti no sona. Aam gallon bail mundali ya, gallon buslon, potoelo. Kindness le moti. E padi यहाँ सार को चलो मेला. आनी आता हूँ मगा light feel करता. It doesn't mean I lose my weight. Light feel for my heart. The coach was बोलो the mart बोलो ने थोड़े से हल्के डाला. Hallelujah. So I'm feeling lighter. You know, I would like to thank Cook for his wonderful food. I have never had it before. So tasty. And all the supporting stuff. And all the people who gathered here, for coming here, and I would like to come again and again. And I hope that you are also like to come again and again to hear the word of God. Thank you all. Praise God. Thank you, Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah.
Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anybody else wants to share a testimony? Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Okay. Yeah, I just want to thank every preacher. Want to thank the Almighty God first for giving you all wonderful revelation in preaching the word of God. And really, we have learned a lot. We have learned a lot. Though we knew the word of God, no doubt, but some increase or some understanding that I didn't have, I got it much over here in more in brief. For that, yeah, it's very beautiful. And then the understanding was so, I think, yes, glory to God. I think no one could ever, I've never got this type of understanding. And this really, what they have explained in so long time they have taken to explain the word of God, each and every word. Okay, and then I thank God for giving you all the wisdom. And I pray that God will use you all really in His great and mighty ways, and He will take you far and wide for His glory to spread the word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All glory goes to God. Praise God. Praise God. Nothing is of us. We should only be willing. Holy Spirit does the job. And our glory goes to our living God. Praise God. Thank you, Jesus. Anybody else? Wait. Huh? Closing prayer? Sister, do the closing prayer, then let her give the testimony. Okay. Closing prayer. Okay. First I'll do the closing prayer. I will do the thanksgiving prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your goodness. Your mercy endures forever, Lord. Thank you, Jesus, for what you have taught us today. Thank you, Holy Spirit, for teaching us and helping us to renew our mind where we are going wrong. And in any situation of our life, count it all joy. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. For your word says, do not repay evil for evil or insult for insult, but on the contrary, bless. For that is your purpose, to inherit the blessing. If we don't give that blessing at that time, we miss a big blessing. Thank you, Jesus. And each one of us who are here, who are giving this word, preaching the word, they have been blessing in many of their trials. That's why they are here today. And that trial keeps coming, but our focus is only Jesus. Because it is not our works, but it is the grace of God. It is what Jesus has done for us on that cross. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus.